तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम. कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत. व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळया आनी व्हिडिओच्या अखेरीक तुमकां एक इंटरेस्टिंग सवाल राखून आसा. कोण त्या सवालाक पयले सारकी जाप कमेंट करता गे तांकां हांव नेक्स्ट व्हिडिओर उल्हासितां. आदल्या व्हिडिओंत सारकी जाप दिल्ल्याचें नांव हांव ह्या व्हिडिओच्या अखेरीक तिळसितां आनी तांकां उल्हासितां. तर आतां चड गळाय करनासतना आयचो व्हिडिओ सुरू करया. पयलें सवाल, सलमाऊ ताच्या उतार प्रायेर देवातावन पयस सरोंक कारण कितें? ए. ग्रेस्तकाय, बी. हेर राष्ट्रांच्यो पतिण्यो आनी परके देव, सी. जाणवाई, डी. वडविकाय. सारकी जाप ऑप्शन बी. हेर राष्ट्रांच्यो पतिण्यो आनी परके देव. दुसरें सवाल, नव्या कराराचो मध्यस्थ कोण? ए. जेजू, बी. एलिया, सी. आदाम, डी. जुआंव. सारकी जाप ऑप्शन ए. जेजू. तिसरें सवाल, जल्मातावन कुर्डो आशिल्ल्या मनशाक जेजून ताच्या दोळ्यांक कशें दिश्ट दिली? ए. ताचेर हात दवरून मागलें, बी. दोळे उक्ते कर म्हळें, सी. तिंपयेन माती कालवन सरयली, डी. उदकांत कालयिल्ली माती सरयली. सारकी जाप ऑप्शन सी. तिंपयेन माती कालवन सरयली. चवथें सवाल, मेल्किसेदेका सारको याजक म्हणून कोणाक उल्लेख केला? ए. अब्राहम, बी. आरोन, सी. मोइजे, डी. जेजू. सारकी जाप ऑप्शन डी. जेजू. पांचवें सवाल, सलमाऊक सर्वेस्पराच्या मंदिराचें काम संपवंक कितलीं वर्सां लागलीं? ए. 7, बी. 14, सी. 30, डी. 40. सारकी जाप ऑप्शन ए. 7. सवें सवाल, इस्रायल परजा अरण्यांत पैण करतना रातीचे देव तांकां खंयच्या रुपार वाट व्हरतलो? ए. संद्रेमा रुपार, बी. दणवा रुपार, सी. कुपाच्या कांब्या रुपार, डी. उज्याच्या कांब्या रुपार. सारकी जाप ऑप्शन डी. उज्याच्या कांब्या रुपार. सातवें सवाल, जेजूक पळोवचे खातीर जाक्केव खंयच्या रुखार सोडलो? ए. काजराच्या माडार, बी. देवदार रुखार, सी. रुमडीच्या रुखार, डी. अंजुराच्या रुखार. सारकी जाप ऑप्शन सी. रुमडीच्या रुखार. आठवें सवाल, इस्रायल म्हणलें नांव कोणाक दिलें? ए. जाकोबाक, बी. अब्राहमाक, सी. जोशवाक, डी. मोइजेक. सारकी जाप ऑप्शन ए. जाकोबाक. नवें सवाल, देव आपणे मोग करतल्यांक कितें करता? ए. आशिर्वाद दिता, बी. परीक्षा करता, सी. लांब आऊक दिता, डी. शिक्षा लायता आनी नीट वाटेक हाडटा. सारकी जाप ऑप्शन डी. शिक्षा लायता आनी नीट वाटेक हाडटा. दावें सवाल, सर्गार तावन उजो पडचो कोणें देखलो? ए. मोइजेन, बी. एलियान,
सी अब्राहमान, डी जाकोबान. सारखी जाप ऑप्शन बी एलियान. आता वेळ आयला आदल्या व्हिडिओंतल्या सवालाक सारखी जाप चेक करचो आणि सारखी जाप पयिल्लें कमेंट केल्ल्याक अभिनंदन पाठोवचो. आदल्या व्हिडिओंतले सवाल जावन आसले उगडपण ग्रंथ पयलो अध्याय 20वी वळी प्रमाणे जुआवनो जेजूच्या उजव्या हातांत पळयल्ल्या 7 नेकेत्रांचो आनी भांगाराच्या 7 दिवटण्यांचो गुपीत अर्थ कितें? ह्या सवालाची सारखी जाप 7 नेकेत्रां म्हळ्यार 7 पवित्र सभांचे पालाक देवदूत आनी 7 दिवट्योण्यो म्हळ्यार त्यो 7 सभा. ह्या सवालाक पयिल्लें सारखी जाप कमेंट केल्ले जावन आसात जॉन्सन फेर्नांडीस, डेनिस मॉनिस आनी इलियस नजरेत. हांकां हांव उल्हासितां आनी अभिनंदन पठयतां. आता वेळ जावन आसा तुमी सारखी जाप कमेंट करच्याक सवाल विचारचो. आईचे सवाल अशें आसा, खंयच्या प्रवाद्यान झरीचे उदक मिठान नितळ केलें? ह्या सवालाक तुमची जवाब कमेंट बॉक्सांत आमकां तिळशिया. सांगातास ह्या व्हिडिओंतल्या कितल्या सवालांक तुमी सारके जवाबी दिल्यो म्हणून कमेंट करून तिळशिया. व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळयल्याक तुमकां धन्यवाद. नेक्स्ट व्हिडिओर परत मेळया. देव बरें करूं.